रात्रीचे मिटिंगेंत तांणी एक एजेंडा आयटम घाला दुसऱ्या दिसा की वंदे मातरमाचे 150 वर्सां जाली तर ताजेर डिस्कशन. आतां हें वंदे मातरमाची डिबेट पार्लमेंटान जाल्ली डिबेट एसेंब्लीन हाडप हें तशी व्हडली बरी प्रथा न्ही. बट आनी तांकां हांवें यादूय करून दिला की हरियाणान आनी उत्तर प्रदेशान हें तांणी केल्लें आनी थंय तांणी मागीर ओपोजिशनाक एंटी नॅशनल म्हणलें लास्टाक. हरियाणान जरी ओपोजिशनाक सस्पेंड केलें ड्युरींग द डिबेट ऑन वंदे मातरम. सो अशी हें कितें हांगा काल तुमी टीव्हीचेर पळयलां आसतलें ट्रम्प सांगता मोदी वॉन्ट्स टू कीप मी हॅपी म्हणून. ट्रम्प उलयता हें हांव न्ही. तशें प्रमोद सावंत मे बी वॉन्टिंग टू कीप मोदी हॅपी. एवरीबडी इन द न्यू इयर ट्रायंग टू कीप द अदर्स हॅपी. सो ताजे खातीर ती डिबेट केल्या आसतली. एट द मोमेंट आमची प्रायोरिटी कितें इज टू थिंक अबाउट वॉट इज हॅपनिंग टू गोवा. वेदर गोवा इज गोइंग टू रिमेन गोवा. वेदर अवर पोल्युशन इंडेक्स AQI म्हणटा तो हाय ताजेर हांवें रिजोल्युशन मूव केल्लें. म्हजें रिजोल्युशन नंबर 13 काय 14 आयलो. सो इट वोंट बी डिस्कस. BJPचे सगळे MLA रेजोल्युशनां घालतात. 5 रेजोल्युशनां डिस्कस जातलीं ओपोजिशनाचें एक येता. सो हाजो अर्थ कितें प्रायवेट मेंबर डे म्हणटा तो कोणा खातीर आसता. प्रायवेट मेंबर डे आसता आमचे खातीर. हें रुलींग पार्टी तें उसूप करता. सो हें जें कल्चर चल्लां इज बेसिकली एंटी डेमोक्रेटीक. वंदे मातरमाचें डिबेट 1.5 वरान दवरतले अशें म्हणून आनी सांगलां आमकां दिसता तें रिपिटेटीव जातली. थंय आमकां बोटां दाखयतले. हिस्ट्री नवी उलोवंक लागतले की इतिहासूच असो आशिल्लो म्हणून. आनीक मेन इश्यूज म्हळ्यार गोंयांत 25 लोक हुडपून मेल्या ताजी एकावंटेबिलिटी कितें. गोंयांत करप्शनाक खंय पावलां. लँड कन्वर्जनाक खंय पावलें. गोंयची आयडेंटिटी कितें जाल्या. कॅप्टन विर्यातोन बील मूव केलां ऑन स्पेशल स्टेटस अंडर दॅट 371I which was promised by Modi before he became the Prime Minister candidate of the BJP in 2014. So these are the issues that should have been discussed. We should be discussing about Goan identity in Goa's assembly. But our priority is 150 years of Vande Mataram. Nothing wrong about cultural symbols being discussed, but we should not forget issues of pressing importance to Goa. Goa's identity, Goa's pollution, Goa's environment, Goa's lands, who is a Goan. All these things should have been discussed. Unfortunately, that is not happening. आता आमी आमची सजेशनां दिल्या बट मेजॉरिटी थंय देव सी 5 दीस पावतले काय दिसता तुमकां? 5 दीस कशें ते इफेक्टिवली 4 दीस. एक दीस गव्हर्नर आपले सांगून गेलो न्ही. तो दीस कितें जालो तो उरलो. उरिल्ल्या हातूंत गव्हर्नर्स एड्रेसान आमी सगळें हें हांव जें कितें उलयतां तें थंय उलोवंक जातालें आमच्या. थंय उलयतना ते कर्टेल करतले वंदे मातरमा काडून. सो अशें करून टायम हावसाचो कमी करप, टायम पास करप आनी खरे मुद्दे डिस्कशनाक हाडप ना हें सरकाराचो हेतू आसता. आनी सरकार सदांच आपलो हेतू तो बुलडोज करता. हें इलेक्शन वर्सान तरी ते सुदारतले काय म्हणून म्हाका दिशिल्लें पूण तें सुदारना. स्पिकर नवो आयला. स्पिकर नवो येवन तो नवी प्रथा हाडटलो काय कितें आमी पळयतले. बट गव्हर्मेंट मॅनेजीस टू स्टील बुलडोज द स्पिकर. सो तें जावंक पावना. पूण युनायटेड ओपोजिशन हें आसतलें हळू ट्राय करतले तुमी. ZP इलेक्शना फाटल्यान ते सगळें ओपोजिशन उरलां कितल्यान तेवूय उरतले काय म्हणटा आसा ते. युनायटेड ना जाल्यार पळय कितें जाता तें जाता पळय. अमित पालेकरान काल रिजनेशन दिलें. तुमकां हें बीन केल्लें तेणी? इट इज एक्सपेक्टेड. कितें जाता पळय वेन द पार्टी दॅट यू रिप्रेझेंट डिसायफर्स द इशू ओनली रॉंगली. म्हळ्यार डायग्नोसीस जर दुयेंसाचें चुकीचें करता जाल्यार पेशंट हॉस्पिटल सोडून वता. ओ क्लब सोडटा, ओ पार्टी सोडटा. ते भशेन जाल्लें आहा. हांगा लोकांक जाय एकूट. थंय येवन त्या पक्षान येवन सांगलें की आमी 40 उबे रावतले. थंयच म्हाका दिसता तांचें तें चुकलें. गणितूच चुकलें. तें गणीत चुकलें ताजें मॅनिफेस्टेशन एक दिसाक दिश्टी पडटा की कोण लोक सोडून वता देवा. बेजिकली जिल्हा इलेक्शनाक सगळ्यांत चड लोक एक्टीव ऑन द ग्रावंड आम आदमी पार्टीचे आशिल्ले. तांचे हें तें कितें आरोग्य क्लिनीक तें सगळें आशिल्लें. पूण रिजल्ट कितें आनी दुसरो पॉलिटिकल रिजल्ट कितें की पक्षांची लिडरशिपूच एक्झॉडस जाता.
हें कित्याक जाता कित्याक भायल्यान येवन गोंयचे अभ्यास नासतना गोंयचे लोकांचे तकलेर व्हरून घालप लाभप की हेच इश्यूज तुमचे आनी हे तुमी झगडोवपाचे आनी मागीर तुमकां मिडियाक घेवन नरेटीव बिल्डअप करप की हेच म्हणून अशेंच तें म्हणून तशें जायना गोंयची जनता सुसंस्कृत हुशार आनी ते आपल्याक जाय तें करतात आनी ते लिडरांक सांगतात की बाबा तुमी जर चुकता जाल्यार तुमी वचपाचो ना अशें खूब कडेन जाता लास्ट टायम TMC आयले तेन्ना सगळे TMC गेले कितें जालें गोंयचे जनतेन दाखयलें न्ही कितें तें आमी मातशें वताले न्ही आमकां तें पयलीं शॉक लागलो आमी सामके जाग्यार रावले लोक तुका एक सिग्नल दितात त्या सिग्नलाचेर जर तूं समजना जाल्यार तूं मागीर पावसना तुमच्या पार्टीन वेलकम करतले तुमी तांकां येवंक सोदता जाल्यार पयलीं वेलकम करपाक अशें हें दीस इज नॉट अ पब्लीक मॅच मेकींग सोयरी कशी आमी आमची वेबसायट ना किंवां शादी.com न्ही हे राजकारणांत शादी जी जाता ती एक डिस्क्रिटली जाता आनी सेकंड पयलीं मनशाक विलिंगनेस विलिंगनेस आसा आनी पूण राजकारणान आतां कितेंय जाता न्हू फ्रेंडली फायटीय जाता तुमची ना फ्रेंडली फायटाचे तुमी फ्रेंडली फायटाचे कॉन्सेप्ट तें इट्स व्हेरी इजी टू रेडिक्यूल इट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन म्हणल्यार कितें फ्रेंडली फायट दोन कडेन जाल्यो आमच्यो आवट ऑफ द 9 पूण एक्चुली 9 कडेन फ्रेंडली फायटूच जाल्यो त्यो खऱ्यो बट सिम्बॉल नासलो बट वी मेंटेन सम सॉर्ट ऑफ unity to whatever extent possible. Best option was to have an alliance. The next best option was this. And this has happened in the rest of the country. तें कित्याक लोक उलयना की हें पयरूच इलेक्शन जालां खंय रे तें आमचें हांगा थंय फ्रेंडली फायट जावंक ना बिहारान जावंक ना आनी कोणें केल्ल्यो त्यो काँग्रेसीन करूंक ना सो अशें जाता नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन समटायम्स विदावट एनी ऑप्शन्स यू आर फोर्स टू एक्सेप्ट इट तुका खाजेन न्ही तें तुका आनी नाक दामून तोंड उगडें जाता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर